Tradition has it that today's saint, who was given the name Giovanni when he was baptized, was cured of a serious childhood illness by St. Francis of Assisi, who named him Good Fortune when he later joined the Franciscans. Good Fortune, or as we now call him, St. Bonaventure, was a great theologian and man of prayer. Hello, I'm Father James Kubicki, and today I want to share with you part of a prayer of St. Bonaventure's that I like to say after receiving Holy Communion. It goes like this. Most loving Lord Jesus, grant that my soul may hunger after you, the bread of angels, the refreshment of holy souls, our daily and supersubstantial bread. Let my heart ever hunger after and feed upon you, on whom the angels wish to look. And may my inmost spirit be filled with your delight. May it ever thirst after you, the fountain of life, the fountain of wisdom and knowledge, the fountain of eternal light, the torrent of pleasure, the richness of the house of God. May it ever aspire after you, seek you, find you, run to you, attain you, meditate on you, speak of you, and do all things to the praise and glory of your name, with humility and discretion, with ease and affection, with love and satisfaction, and with perseverance unto the end. May you alone ever be my hope, my entire assurance, my riches and delight, my pleasure and joy, my rest and tranquility, my sweetness and peace, my fragrance and savor, my food and refreshment, my refuge and help, my wisdom and possession, my portion and treasure. In whom may my mind and heart be fixed and firm and rooted immovably for all eternity. Amen. Gaia Gloria, A21, page number 10, A21. Por
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या मिसाच्या बलिदानान आमी किरीत भाशेन मागतले. आज दिनवासनेचें बलिदान भेटूंक लायता आपल्या जल्माच्या दिसा 3 सालदान आपल्या पासत मागूंक लायता. ताचे खातीर मागुया. देवान ताका किरीत भाशेन बरी भलायकेन सांबाळूंक आनी बरे तरेन ताका फावो ती सगळी मजत करूंक म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच आज दुसऱ्या मिसान आमकां मागूंक लायता सोंपलेल्या जोवीन बेनेडिक्ट पेरेरा ह्या आमच्या भावा पासत किरीत देवान ताका सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रभू ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया सगळ्या आमच्या भावा भयणां खातीर जीं पिडेंत आसात आपल्या खातीर मागोवंक लायता. मागुया आमच्या गोंया राज्या खातीर उदीक आनी उदीक आमच्या आमदारांनी फावो ती आमकां जी आमच्या गोंयच्या बरेपणा खातीर ताणें निर्णय घेवंक आनी अशें आमकां फावो ती बरे तरेन उदारगत करूंक म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हाका दया जाय तुमची बोली नाका. उजियास सव्या आवेस्वरान सवी वोड जी सुवास आमकां म्हणटा. दर दिसाक देवाची दया अणभवूंक आमी देव मंदिरांत येता. आमच्या जिवितांत देव दयाळ मोवाळ आनी उदीक उदार आमच्या जिवितांत तो कोरण्यो करून दाखयता. आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्या सगळें दयाळ मोवाळ जावंक ह्या मिसांत खतखतेन आमकां कृपा आनी बोळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना माग. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा भाग्यून बोनावेंतूर ह्या धर्मोध्यक्षान धर्मशास्त्राचो उगडास करता. सूर जाणार आनी मोगाळ सर्वेस्परा भाग्यून बोनावेंतुराची देख घेवन सदांच कोरी जाणवाय सोदून तुका ओळखूंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगांत वाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्यांत आमकां बोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुताची सुक्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी हेजिकियास पिडेंत पडून मरणाचे तोरणीर पावलो. इजायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें घर ताऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मरणाचे दीस पावले, तूं आनीक बरो जावचो न्हय. हेजिकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेन पोरतिलें आनी सोर्वेस्पराक अशें मागणें केलें. सोर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वाशीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोल्या मुखार नीत तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुखां घालून हेजिकियास रडलो. तेन्ना सोर्वेस्पोर इजायासा कडेन अशें उलयलो, वच आनी हेजिकियासाक सांग, सोर्वेस्पोर तुजे पुर्वजान दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुखां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मदें तूं सोर्वेस्पराच्या मंदिरांत चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चडयतलो. ते भायर आसिराच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हें शार हांव राखतलों. इजायासान म्हणलें,
अंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या गायाक लायात आनी तो बरो जातलो. एजिकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय? इसायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पोर ही कुणां दिता. पोले देंवत्या सुर्याची सावली आकाशाच्या पावंड्यांचेर 10 पावलां फाटीं सरोशी हांव करतलों. सांगलोले प्रमाणे सुर्याची सावली 10 पावलां फाटीं गेली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सगळीं म्हणुया, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलेलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडटलीं. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तोंबी वरीं म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या मरीं म्हजें जिवीत रेवडिताय, भोंवऱ्यांतल्यान तें काडून उडयताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें कालीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करतलोय आनी जीव सांबाळताय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां ओळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पो तुमचे सवय असो. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमा. त्या दिसांनी जेसू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस बुकेल्ले देखून कोण शेव काडून खावंक लागले. फारिसेवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करून असो तसलें काम हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली, पूण फकत यादनिकांनी खावंक येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? वो सोनवारा दिसा यादनीक देवमंदिरांत सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायनात. हेंय तुमी समोर्तीन वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगतां, देवमंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो ओड तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाड बाबा भयणीनो,
काय बरी उतरां जेजूची आज दाविदाचे विशीं ताका सांगता आसतना जेजून दाविदाक किरीत भाशेन फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्रांक सांगलोय हांव नको हें आमकां लागू जाता जाल्यार, कित्याक सांजाव जालो तेन्ना लोकांनी सगळे यादनिकाक बेठोवणी हाडलेली ती आपुणूच खावन गेले, कोण निरपराधी आनी कोण दोया तो हांव नको जालो, कित्याक जायते फावटी दुसऱ्यांक भेटयता ती वस्त आमकां चड आस. आनी अशेंच कितें जेजूचे शीस आयचे दिसा करताले. सोनवार आसलो तांकां भूक लागली, आमी घोडी म्हणटले फादर तांकां भूक लागली म्हणून ताणें केलें तें सगळें तुमकां भेटयलेलें तें दुसऱ्या लोकांनी केलें. वय भाव भयणीनो, पूण विचारून केलें. ह्या शिसांनी तशेंच केलें. भूक लागली तेन्ना कोणश्यो तोडून ते खावंक लागले. आनी अशें करता आसतना जेजूक कोसाक लावन किरीत भाशेन धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बोट दाखोवन म्हणूंक लागले, तुजे शीस पळय सोनवार मोडटात ते तुवें खातात, कोणश्यो तोडून खातात, आज तांच्यान खावंक जायना. जेजू म्हणटा जें कितें तुमकां दिसती पडना त्योच वस्तू तुमी बोटां दाखयतात. आनी अशेंच कितें जेजून तांकां सांगलें, दाविदा विशीं तुमी नकोत, ताच्या शिसांनी कितें केलें तें यादनिकांक बाबा भयणीनो फकत देव मंदिरांत भेटूंक ज्यो वस्तू हाडलेल्यो त्यो वस्तू वचून तांणी केल्यो. बाबा भयणीनो, जेजू कितें दाखोवंक सोदता, सोनवार जो आसलो तो देवाच्या बरेपणा खातीर आनी जे देवान सृश्टीन जितल्यो वस्तू बऱ्यो केल्ल्यो ताचे विशीं नियाळूंक हो सोनवार देवान सांगलेलो तुमी पाळचो म्हूण. पूण मनशांनी हो सोनवार एक परंपरा कशी दवरली, जशी आमी आयताराचो सोंत पाळटा आनी आयताराच्या मिसाक आमी एक परंपरा कशी येता, देवाक मानता तशें आमी येना. बेश्टें फॅशन शो, थोड्यांक हो गॅदरींग आसा, थोड्यांक बॅट करपाचो दीस, थोड्यांक कोण बरीं दिसतली काय म्हणून ते पासोयेक येतात. असलो आमचो आयताराचो सोंत जाता. आमी जेन्ना आयताराच्या मिसाची भेटेक येता तेन्ना बऱ्या मनान येवचे बदलेक, समोरुमणी घेवचे बदलेक, देवाच्या ह्या दिनवासणीच्या बलिदानान वांटो घेवचे बदलेक, देवाक मेळूंक येता म्हूण ही समजणी घेवचे बदलेक आमचे दुसरीच समजणी जाता भाव भयण. आनी हेंच कितें जेजू किरीत भाशेन आमकां भोव करून फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्राक त्या काळाच्या तो निशेध मारता आनी म्हणटा म्हाका दया जाय, बोली नाका. म्हणजे तुमी अदीक आनी अदीक देवा सोशी देवान केल्ले येवजणे प्रमाणे दयाळ आनी मोवाळ जावंक गरज. आनी देवान कित्याक केलें काय हो सोनवार, कित्याक देवाक जाय आसलें मनशांनी अदीक आपणाच्या ह्या कर्तुतां वयर आपली जी कार्य ह्या संवसारान केलां, आपल्यान जी सृश्टी रचल्या ताचे वयर नियाळूंक, देवाक दिनवासूंक, आपल्या जिवितान विसव घेवंक. विसव घेतल्या उपरांत आमी जाणा मनशाक सुमनभर अदीक आनी अदीक बडाय मेळटा, अदीक आनी अदीक घोटाय मेळटा. हीच देवाची येवजण आसली. मनशान ती बदलली, आपल्या फायद्याची केली आनी सगळे दीस भाव भयणीनो वावरांत गूळ मिसळ जावंक लागले. इतलेंच न्हय, आपल्याक कितें फायद्याक पडटा तें चड आनी चड ते भाव भयणीनो विचार करूंक लागले. आनी अशें आपुणूच स्वार्थी जावन सृश्टी वयर जावं देवान केल्ल्या ह्या पर्यावरणा वयर तांणी फायदो काडलो. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा म्हाका दया जाय, तुमची बोलयो नाकात. दोन दिसाक देव मंदिरांत आमी येता, आमची बोली आमी भेटयता, जायते फावटी घोडी देवा लागीं मागता सायबा आमकां आयक. आमी म्हणटा देव आयकना. जायते फावटी घोडी आमी दुसऱ्यो वस्तू घेवन येता देव मंदिरांत. जायते फावटी आमची चिंतना आनी मांडण्यो देवाच्या मना सारक्यो न्हय. जेजू म्हणटा अदीक म्हज्या काळजा सारकी तुमी जायात, दयाळ मोवाळ अदीक उदार मनाची, दयाळ मोवाळ अदीक सेवे चाकरेची, दयाळ मोवाळ आनी एकामेकाच्या मोगाची. हीच करूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेवया C8 पेज नंबर 31. C8. Bapa,
म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दानातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी गोरबेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र शुभेच्छा देण्याचे तुजी दयाळ दिसगात आनी आमी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर कार्यांचो तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बोवावेंतू तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरमूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यमोल जिवीत आमकां दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार बोलत सर्वेस्पराची नवे येता तकस. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुज्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जीची कुडां लोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी हेर सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पुरजरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चौपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून सूर काडीत का मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोदी तांचे सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून चिसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेक तांव आमकां तशी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या दवरताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेतान रासूच चलयताय सासणाची आसना सुमेची शांती सदां काल तुमची सगळें आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी देवाचे शिरेर संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर देवाचे शिरेर संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर देवाचे शिरेर संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गायन घेऊया D11 पेज नंबर 53 D11 आत्मिक कुमया खातीर मागणें मोगाळा जेजू जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
उबे रावया. प्रार्थया. सुर्गीच्या बापाजीच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आज सांजे 7 वरांचेर पवित्र संस्काराची बसोड. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F12 पेज नंबर 91 F12.